आयची सुवार्ता पेद्रूचे वा आपोस्तलांचे नदरेन देखच्या की जेजूचे नदरेन देखची बहु जोगती दिसता. सुवार्तेंत उलोवपाक सुरवात दिवची जेजून आनी उलोवणे मुंदरूंचे आनी सोंपोवचें ताणेंच. सुरवातेर आपणा विशीं लोकांची जाणकारी कितें म्हणून शिसा लागीं जेजू सवाल करता. शेकी शिसा लागींच हे सवाल केल्लो जेजू पेद्रूचे, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणले जापीक संतोसलो तें वय. पूण पेद्रूची जाप पेद्रू तावनूच आयिल्ली न्हय, बगार जेजूच्याच बापान ती जाप पेद्रूक उगडापी केल्ली म्हणलें भोव महत्वाचें जाता. तेच परी बापान जेजू विशीं उगडापें करूंक विसलेल्या पेद्रूक जेजू आपले धर्मसभेचो मुखेली नेमता. पेद्रूक खडाप म्हणून आपोवन ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो म्हणून जेजू परगट उच्चारता. हांगासर एक गजाल भोव स्पश्ट दिस जेजूच्या संबंधाची. एकडच्यान म्हजो बाप म्हणचे मुखांतर बापा लागीं आपलो संबंध ताणें व्यक्त केलो तर आनी एकडच्यान म्हजी धर्मसभा म्हणचे मुखांतर पवित्र सभे संगी आपलो संबंध तो व्यक्त करता. तर एकडच्यान उगडापण बापाचें देणें तर पवित्र सभा देवाचेंच देणें म्हणून जेजू विवरिता. क्रिस्ताची वळख वा उगडापण एक देणें जावन लाभलेल्या पेद्रूक पवित्र सभेची जतनी एक देणें जावन जबाबदारीचे रितीन फावो जाता. जेजून भोव खाशा रितीन म्हजो बाप आनी म्हजी धर्मसभा म्हणून पेद्रूक परगटलेली देणी ताका मात्र सीमित जावन उरूंक नांत. ताचे मुखांतर आपोस्तलीक पवित्र सभेकी ती परगट जाल्यांत आनी परगट जावनूच आसात. देखून भागी सिमांच्या पुता परी आमी भागी.